Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मडगाव पालिका आता भलत्याच वादाक लागून चर्चेत. पालिकेतल्या एका बायल स्टाफाचो खंय सीओ अजित पंचवाडकरान विनयभंग केलो. तशी कागाळ ते पीडित बायलेन पालिकेच्या विशाखा कमिटी कडेन केल्या. मात कागाळ फाटी घेवची म्हूण आदलो नगरसेवक सदानंद नायक खंय तिचेर प्रेशर हाडटा. ट्रान्सफर जावपाक शकता तुगे हेजे ट्रान्सफर जातलो आनी कांय जावचें ना व्हडलेशें. हांव कितें म्हणून सोदतालो जाणा तूं तुजें आनी तेजे भितर आतां फाल्यां कितें CRBR बरोवपा जाय न्ही. अशें कितें करून तुका फायद्या सारकें कितें जाय जाल्यार दोगां भितर कॉम्प्रोमायज आनी कोन्ना. हें कितें काय म्हणल्यार हांव कितें म्हणटालो की दोगां भितर बसून तुमी उलोवंक शकना. कितें चुकाबूक जाली पळय की सॉरी एकामेकाक तेणें मागोवन तुजें ना. आतां कितें जातलें तुमी आतां दोगां भितरच बसून उलोवपाचें की जालें तें पळय आपल्या हेजे मुखार तुमी हें करचें न्ही. नाल्यार हांव तुका मरो सांगूंक सोदतालो दामू फुडें आपूण हाडून ताका दामून हाडलो न्ही. सैमा कडेन बसून उलोवन दामू तुगे कितें उलोवंक जाता जाल्यार बारीकशें काबार करून उलोवन पळयतालो. फाल्यां तो ट्रान्सफर जातलो. ती केस काबार जाली न्ही की तो म्हळ्यार खंयी तो गो कलेक्टरान वयतलो आनी खंय वयतलो आनी मागीर ची DMA जावपाक शकता. भुरगो आहा तो मातसो मागीर DMA परत ऑफिसान चीफ ऑफिसर बी म्हणून येयलो जाल्यार मागीर तुका तो परत जाता जाल्यार. हो ऑडिओ व्हायरल. राजकारण बरेच बुरशे पातळेचेर गेला. आदलो नगरसेवक पीडित बायलेक अजित पंचवाडकार आदलो आमदार दामू नायकाचो मनीस म्हूण सांगता. ऑडिओत दामूचें नांव आयिल्ल्यान प्रुडंटान ताका विचारलें. कांयच ना म्हाजो आनी हाजो कांय संबंदूच ना मुळात. हांव ताकाय वळखना आनी ते कोण आसा ताकाय वळखना. कोण तरी तो कावन्सिलर कोण तरी एक नांव घेता कोण दामू म्हणून ओके हांव जर गृहीत धरलो जाल्यार सुद्दां दामू कडेन वच आनी CMA कडेन वचून ताका काबार करप मेळटा कितें म्हणटा. तो ताका कितें म्हणटा तातूंत म्हजो संबंद कितें आसा. नाच न्ही तातूंत भितर म्हजो संबंद काय. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण विशाखा कमिटीक जाप दिवची सोडून ह्या प्रकरणातलो आरोपी सीओ अजित पंचवाडकारान खंय कमिटीच्या वैधतेचेरूच प्रश्न केल्यात. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.